Jerusalem, देवा तुझ्या नावाने सियोना, जय 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 दोगा दाविदाचा. नावा सोया जेरुसलेम, नावा देवा तुझ्या, दाराच्यो किळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला. सोम्याची स्तुती करी तू जेरुसलेम, देवा तुझ्या नावाने सियोना, जय 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 पुता दाविदाचा. मिसाची तसावा चौथ्या जल्मा दिसाक जेजू बाळका करगनान मीस पडेता आईड अंडी कोस्ता मिळले स्वरूप करंकरगन जावन मॅक्सिम लोबो, रोनाल्डो कुटेना आणि रेश्मा सिक्वेरा, स्टॅनी कार्डोसा. ॲलन डिसोजाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर ॲग्नेस फिलिक्स डिसोजानी कोटाम. दवादेन रेश लोबोच्या आत्म्याक निर्मला लोबो, पुर्गतरीन असल्या सर्व आत्म्या खातीर रोनाल्डो कुटिनो आणि रेश्मा सिक्वेरा. हांच्या सांगाता आमचे सर त्या सवानी राधे ह्या आमी सावळार देवाक आमी अर्पिया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज ताळयांचो आयतार जेजू ख्रिस्त जेरुसलेमाक रिक्स फेस्त आमी आचरण करता आणि हाजे सांगता जेजू ख्रिस्ताचे येणे लागीं पावून आपणाकच बली भेटोवचो वेळ आयलो समजून जेजू ख्रिस्त जेरुसलेमाक रिकता आणि लोक होसू आमचो राय म्हणून ताका नमन करता. एका रितीर आपणाकच राय आणि होगळाप दिल्ले लोक थोड्याच दिसांनी त्याच जेजू ख्रिस्ताक कुर्सार ताका मार म्हणून बॉम्ब मारतात. पूण ही सगळी येवजणी जावन आसा देवा बापाची आणि मी देवा बापान मनशांच्या सोडवणे खातीर आपल्याच एका पुताक कुर्सार भेटोवचे हो एक मिस्तेर आमी समरमता. आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी बेडयत आसतना हेंच बलिदान आणि सॅक्रिफीस जेजू क्रिस्ताचो आमी ह्या टेंपलांत आणि ह्या मिसा वेळार आमी भेटयता. मागया आमी त्याच देवा लागीं आमची सर पदकां धुवन काडच्याक आनी तशेंच एक नितळ आणि निर्मळ जिणी जियोवन देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवंक जाय जाल्लो आदार आणि कृपा त्याच देवा तावन आमी मागून घेवया. आमी केल्लीं सर पदकां देवा मुखार हाडुया. बोगसणे मागून सांगाता आमी मागया. हांव पदकी देवाक आनी तुमकां भाऊ बिडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून योग्य सदांच संस्कार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ बिडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची कागद करू आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर
पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळा कळतेपणाची देख देऊन आमच्या सोडून दरानं मनशा सेंबी घेऊनचे अनेक कुर्साचे मरण सोसचे म्हणून तुझी खुशी झाली आमच्या जिणयेंत ताजी सोसणिकायेची देख घेऊन ताज्या पुन्हा जिवनपणांत वांटो मेळोवंक कणवळायन आमकां फावो कर त्याच आमच्या समिया तुझ्या बुद्धा जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताने राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक दैर दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जना जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सोरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Mucha deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो केळकुळा करता, वोंट वळयता, तकली धलयता. सर्वेस्पराचेर तोपा दिवन आसलो नैवे, आतां तोच ताका निवारूं दी. जर तसो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी, अशें ती म्हणटा. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या. तांणी पापसेल्यात म्हजे हातांनी म्हजे पाय, की सकड म्हजी हाडां हांवें स्मेची. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या वस्त्राक सोडती कल्लासा, आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसा. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तोंड पयस रावनाका. म्हज्या दारार तुर्तान म्हजे कुमकेक तूं ये. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा,
कित्याक तुवें म्हाका सांडला. दुसरें वसाप आपणाकच ताणें कलतो केलो देखून ताका ती उंच उबारलो. सांत पावलोन फिलिपी घरां बरयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मरणा पर्यंत जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिंबी, सर्गी संवसारांनी पाताळी आनी परगडी जाय म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतारें. अच्छे उडुपकार आमचे पासून मरण पर्यंत, क्रुसाचे मरण पर्यंत घालतो जालो. त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सर्नांवा प्रास वर्तें. मार्का प्रमाणे आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. पास्काचे आनी बेखा मिरवुंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमतीन धरसो आनी जेवेशी मारसो म्हणून गुटमोळ करी लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उसांबळ जायत. जेजू बेथानियान कोडकार सिमांच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडन जेजूच्या मस्तकार तिणें तें वतलें. हें पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपल्या इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असय विभाड करचो कित्याक? असलें तेल 300 रुपयां प्रास चड मोला विकेतें आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटयेतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात? म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमच्या मोदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सोवे आसचो ना. हेका कितें सांगता तें तिणें केलें. म्हज्या न्ही केपाक पूण पयलेंच म्हज्या कुडीक हिणें तेल मागलें. सतच हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर्व सुवार्त्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. उपरांत 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजकांसरशीं गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसायलो. तो वळतावन जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेखा मिरवुंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें देवान तयार करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तो वळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय कांद्यार उदकाचो कळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता
पास्कांचे जेवण जेवचे म्हजें जेवण आसाल खंय आसा तवळ सगळें मांडून आयते केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो थंय आमकां तयार करा. शिशू भायर सून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ले बरींच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिश्यां सांगात आयलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हज्या सांगाता जेवता तो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शिसा खांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, 12 एकलो म्हज्या सांगाता पलगडेंत हात घालता तो मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण कोणा मुखांतर मनशा पोत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्घां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें सुमेस्त मनशा पासून वारायल्लें. सतस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा 10 मोळाचो रोस हांव पियोचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी सुमेस्त म्हज्या वयलो विश्वास केणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्यांक जिवेशी मारतलो आनी हेंड्यांचे बकर घुसपडटले, पूण म्हाका जिवंत उठयले उपरांत तुमकांय तुमच्याकी पयलें हांव गलिलयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरां सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुख जाल्यार म्हाका सुखसो ना. पण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, आयच्या राती कोंब्यान 2 पावटी साद घालच्या आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नगारतलोय. पूण पेद्रू भासून म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. आनी सखडी तेस्परी म्हणाले. आनी ते गेसेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक सांगत घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतीस जावन लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मोराशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हज्या सांगाता जागरण करा. आनी चिके पयस वचून तो धरणीर पडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचूं म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हज्या वयलें हें संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें. पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव तूं न्हिदलाय. 1 घंटो भर जागो रावन तुज्यान नजो जालें. तुमी तळणेक संपडनाशे जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्या उतरांनी मागी लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदून पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशव घेतात. पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशापुताक धर्न कोट्या मनशांच्या हातांत दितले. उठा आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतना जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे संगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हडी एक जमो आसलो. तांकां प्रधान यासकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातबऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तोच तो, ताका धरा आनी 17 व्हरा. तो येतच जेजूची वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो.
तवळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोरांक धरूंक आयिल्ल्या बरी तलवार आनी दांडे घेवन तुमी धरूंक भायर सरून आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदगात शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जायचें. इतल्यार शीस सकट ताका सांडून फोडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल पांगून जेजू फाटल्यान वेतलो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल ताच्या हातान सोडून विनगोस्तांचे तावन फोडून धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेष्ठ याजका हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणान भितर सरलो आनी थंय राखवल्या सांगाता उज्यासरशी बसून दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजकांनी सगळी सनेद्रीन सभा जेजूक मरणाचे फर्माण दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळत गाय म्हूण सोदताली, पूण एकही तांकां मेळ्ळी ना. सबार जण मुखार येवन ताचे विरोध फोडसाक सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेकाक ताळ पडले ना. शेखीन थोडे जण उठले आनी ताचेर फोट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदले हे देवळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदूंक नातले आनी एक देवळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणून ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेकाक ताळ पडले ना. तेदवा श्रेष्ठ याजकान सभे मुखार उबे रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध आनी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना वगोस रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय हांवूच तो. आनी मनशापुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देंवन आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले वयले वस्त्र पिंसून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षींची गरज कितें? पळया, तांणी केल्ले देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्टांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून आनी ताका मोठी मारून म्हणटाले, कोण म्हूण पारखून आमकां सांग पळोवया. आनी थंय आसलेले नौकर ताका तापडा वयर तापड मारताले. तेणे पेद्रू आनीकय सकला आंगणांत आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणे पाशार जातना पेद्रू धग घेवन आसलेलो तिका जळकालो. तिने ताका बरो करून पळोवन म्हळें, तूंय नजरेतकार जेजू सांगत आसुल्लोय? पूण पेद्रू नाकारन म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजोना. आनी थंय तावन उठून दारवटांतल्यान भायर वेतना परत्यान ते साकरणीन ताका देखलो आनी थंय आसलेले लागीं ती म्हणाली, होय, तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत ताणें सरशी नासलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गलिलेकर. तितल्यार पेद्रू आपणाचे शिराप मागून सपूत घाल्ल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साथ घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून ताका सांगलेल्या उतरांचो, कोंब्यान 2 पावटी साथ घालचे आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळो सुगळ्ळो आनी रडूंक लागलो. उजवाडिल्ल्या फरा प्रधान याजकांनी मातवाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तें तूं सांगताय? प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतलो फिर्यादी तुजेर ते मांडटाना तूं कांय पुणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलो शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकांक मागलेल्या एकल्या अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज असली. एक काटकायेच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत असले. तांचे मदलो बारबास एकलो लोकांच्या जमियान पिलाता मुखार येवन ताणें
हरशें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दिसय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोड दिजय म्हूण तुमची खुशी. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका दर्न दिला म्हूण ताका समजालें. बाराबासाक सोडून दिसय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांच्या लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीजय? लोकांन बोबाट मारली. ताका कुर्सार मार. तोवळ पिलात तांच्या लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकय व्हडल्या ताळ्यान उपराट यो बोबो मारून म्हणालें. ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तोवळ शिपायांनी जेजूक राजआंगणा भितर व्हरून ताचे भोवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका नेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नमान कर्ण म्हणूंक लागले, न मान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले, ताचेर थिंपी उडयताले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळां कर्ण जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर घेवन आनी वस्तूर काडले आनी ताचेच वस्तूर ताका नेसयले आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमाव आल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापय नाडान थावन ते वाटेर आपल्या घरा फाटीं वेतले आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस वोवंक बोळ केले. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सुरती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजू कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळोवणी अशी बरोवरून घाल्ली. जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक, आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले, वा, तूं देव मंदिर नाश करून 3 दिसांनी ते परत्यान उबारतलोय न्ही? तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळां करून एकामेकां म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें, पूण आपणाक कसो बचाव करूंक तो सकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देवूंक पळया, तवळ आमी तुका सत म्हणटा. ताचे सांगता कुर्सार जोडलेले तेच परी ताचे निंदा करताले. सुमार 2 फार जातना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जातना जेजून व्हडल्या थाळ्यान बोब मारून म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हे आयकून लागसर आसलेले थोडे पळय, तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमे शिरक्यान बुडोवन हाडले आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतले साकी सारकें ताच्या वंटाक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवोंक येत जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या थाळ्यान बोब मारून प्राण केलो. सगळी आमी दिंबी मोडया. उभी रावया. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो आनी खुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी येजूजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केलो आनी ताची सेवा साकरी केली. हांचे शिवाय ताचे सांगाता जेरुसलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सभार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयार आयसो म्हणजे साबाता आदलो दीस.
जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो अरिमथयसो जुजे देवाच्या रासाची वाट पळोवन आसलेलो तो धैर्यान पिलातस गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतापातीक आपोवंक धाडून जेजू येदोळूच मरण पावला वैवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो आनी शतापाती लागचे समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सूण दिली. जुजेन एक सनाचे लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें खुर्सा वयलो देवून त्या लुगटांत गुठलायलो आनी खडपांत पोखरलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. पूण मोरी मागदलन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय निकेपिली तें पळोवन आसली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. दयकन बसात. ल्हानसो आनी मोठवो शर्माव. ह्या दिसांनी एक सवाल हर एक पावटी उदेता. प्रत्येक जावन पाचकांचो मिस्तेरां नियाळतना जेजू क्रिस्त कुर्सार मरचे ते मिस्तेरां नियाळतना एक सवाल तुमकां तुमच्या मतीन ती उदेले जावन सांग पुरो. देव सर जाणार, देव सर पदवेदार. जर तर देव सर जाणार आनी पदवेदार जाल्यार ताका कळीत नातलें की जुदास ताजो विकृत करतलो आनी ताका कुर्साचें मरण पावतलें. आनी जर तर जाणार आनी पदवेदार जाल्यार ताका त्या कुर्सात हांव पयस येत आसलें न्हय. आनी जुदास आपणाक विकृत करीत म्हणून कळोनी कित्या खातीर जुदासाक जेजू क्रिस्तान सांगाता दवरलो. पयलें सावन आसा आज आमी उडास करूंक जाय. देवान मनशाक रचलो उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता आनी देवान मनशाक रचतना मनशांक एक अधिकार दिलो आनी तो अधिकार जावन आसा स्वतंत्र चिंताप. म्हज्या जिवितान हांवें कितें करूंक जाय हें चिंतचो आनी नियाळ करचो आनी निर्धार घेवचो ती स्वतंत्रताय हर एका मनशाक देव दिता. त्या देखून एकपुटी देवान हें बेसांव लोकांक दिल्ले उपरांत ह्या लोकांच्या खंयच्याय निर्धारांत देव मेतेर जायना. पूण देवाक कळीत आसा हांव म्हज्या जिविताच्या खंयच्या पावण्यांत खंयच्या रितीचे निर्धार घेतलो आनी त्या निर्धारा निमती म्हज्या जिवाक नुकसाण जावंक पुरो वा दुसऱ्यांच्या जिविताक नुकसाण जावंक पुरो वा समाजाक नुकसाण जावंक पुरो. पूण देवान म्हाका तें स्वतंत्र दिलां. त्या देखून म्हाका दिल्ल्या त्या स्वतंत्रचेर देव मेतेर जायना. म्हजें स्वतंत्र देव कांड उडयना. जर तर म्हजें तें स्वतंत्र चिंताप निर्धार करची ती सकत जर तर देवान कांड उडोवची तर हांव मनीस जावनची येना. बगार हांव एक मन जात जावनची येता. त्या देखून हर एक मनशाक बरें वा वायट करचें तें स्वतंत्र देवान दिलां. आनी त्या देखून देवान आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र देव रेस्पेक्ट करता सांगताच मनशांक बेसांवां दिता. त्या देखून जेजूक कळीत आसलें की मरण तो पावतलो, कुर्साचें मरण ताका जातलें. आमी सर्व वळखून घेता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार ताका 2 सैंबां आसलीं. पयलें सैंब जावन आसा मनशाचें सैंब जशें आमी आसा आमचें सैंब मनशाचें सैंब. दुसरें सैंब जावन आसा देवाचें सैंब दैवीक सैंब. हे दोनी सैंब घेवन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी जल्मल्या वेळार मुखार कितें जावंक आसा तें जेजू कळीत आसलें. जायते फावटी ताका तें देवा बापानच कळीत करयल्लें. आनी त्या देखून आमी पळयता हो मिस्तेर उगडाप जाताना जेजू क्रिस्तस जेरुसलेमाक येता. एका गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक पयण करता. हाजो अर्थ कितें? जर तर आदी एक राय गाडवाचेर येता वा एक राय दुसऱ्या खंयच्याय मनजातीचेर येता तर ताजो अर्थ दुसरोच आसलो. जर तर गाडवाचेर राय येता तर तो समाधानाचो काळ. गाडू स्लो चलता,
फास्ट वचना आनी त्या देखून रायाक सर्वा कुशीन पळोवंक लोकांक मेळोवंक जातालें त्या देखून समाधानाचो काळ जेजू क्रिस्त जेरुसलेमाक रिगता एका गाडवाचेर बसून रिगतना समाधान पासारचो वेळ काळ मनशांक आयला आनी मनशा कुळाक आयला म्हणून सर्व लोकांनी समजून घेवचें आनी त्या देखून आमी पळयता हें समाधान आम्हा सर्वांक लाभता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा आनी मरणा निमती आनी पुनर्जिवनपणा निमती त्या देखून हर एक मनशान आमी उडास दवरूंक जाय देवान म्हाका दिलां तें स्वातंत्र्य बऱ्यान उपयोगसूंक आमी पळयता आयच्या वांजेलांत खंयचे रितीर देवान दिल्लें तें स्वातंत्र्य काय जावंक पुरो जुदासान जावंक पुरो पेद्रोन जावंक पुरो उरल्या शिसांनी वापरलें जावंक पुरो कशें सोजेरांनी तें वापरलें देवा विरोध जेजू विरोध तांणी ती करणी केली पूण हें जावन आसा मनशाचें स्वातंत्र्य त्या देखून हांवें उडास दवरूंक जाय देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिलां बरी करणी करूंक वा वायट करणी करूंक आनी देव म्हज्या स्वातंत्र्यांत मेतेर जायना हर एक फावटी बरी करणी करूंक आनी बरें चिंता करूंक आमी देवातावन आदार मागोवंक जाय त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना उडासाक हाडया जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमी दुसऱ्यांक दुखोवन आसूंक पुरो आमी नीज जावन रुकाडाचो कुरीस दुसऱ्यांक दिवना जावंक पुरो पूण आमच्या उतरांनी आमीच दुसऱ्यांक कुरीस जाल्या आमच्या करण्यांनी आमीच दुसऱ्यांक कुरीस जाल्या आमच्या करण्यांनी आनी उतरांनी दुसऱ्यांचे समाधान आनी संतोष आमी पाठ केला जावंक पुरो तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी उडासाक हाडया आमचीच सुखी आनी देवा लागीं बोगसाण मागया आमचो स्वतंत्र बऱ्या रितीन उपयोगसून दुसऱ्यांक संतोष दिवचें आनी समाधान दिवचें करणी आमी करया सर्व आमी उबी रावया आमचो भावार्थ त्या निजा देवा ते उसारया सत्मंता देवाक करून घेतलो सत्पंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभा भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे कुडेचे जीवनपण ससनाचे जिवी आमेन मोगाच्या देवा बापान ताज्या पुता मुखांतर आमच्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक वाट दाखयली ह्याच बापा लागीं आमची मागणी भेटोवया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्तापरी कालतेपणान सोसणीकायेन आनी सेवेच्या मनोभावान आपलो मिसांव वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमचो देश आनी समाज चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांतय मनस्ताप हाडिनासता लोकांची गरज समजून शांतीचें समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जायत्या जाणांक फावो तें काम नासतना निरुद्योगान आसच्या सोमेस्तांच्या जिवितांत दिसपडतो ग्रास जोडूंक फावो तो वावर दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध रितीच्या अमलाक बली जाल्ल्या वडिलांनी तशेंच युवजणांनी तांचे उणेपण वळखून मौन बदलून बरें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सांजुजेक तशेंच कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा कुटुंबाच्या वडिलांनी कश्टांच्या वेळार कंगाल जायनाशें तुजेर विश्वास दवरून आनी मागणे करून कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबवारी हजार जाल्ल्या सोमेस्तांनी जिवितांत येवचे हर एक सूख आनी दूख स्विकार करून तुजेर बरवोसो दवरून जियोंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची सर्व कसक्यो गरज्यो त्याच देवा मुखार आमी दवरया सर्गींच्या बापा आमचे मागणे तूं स्विकार कर आमच्या कश्टांच्या वेळार तुजी मजत लाभय
हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजूचे नावे. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे तुमचे बलिदान सर्पोज उदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाची महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वच मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुझ्या एकल्याच पुतान जेजूच्या कश्ट मरणा वरवीं तुझे बगसणे आमकां बेगीन मेळो आनी आमच्या करण्याक ते फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तीम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी बगूंक फावो ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काय दोनी तेचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातकां खातीर ताणें कश्ट दगदण सोंसले आनी आपणाक फावो नासले क्यास्त नश्टा मनशा पसोद आपणाचेर घेतली. ताज्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताज्या पुनर्जिवंतपणान आमचे पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान बहुमान दितात आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गे तुका जय जय. सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाणसतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी ससणे कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोद आनी सुमेस्त मनशा पसोद ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. बावर्त सो गुड परगटूया. तुझ्या कुसानी पुरा जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारान आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सवण आणि सोडवण्याचे काळ तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेत जे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सका सांगता तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवो धरून आमच्या आदी सरून गेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणींक आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या इश्ट कडेन सरल्या सुमेस्तांक चुपर जळीत मुखामोळ पळोवचे भाग फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगासर असल्याच्या मुखार भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारबरी जेजूची माय सांगाती भगवान सुजेचो पती भगवान धर्मदेवता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बुशयता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वच परस्पर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माय मोगोस गुर्तू जावन एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप घडलेले ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण देव कडीस म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्याने तुवें आमकां दादोशे केलाय. कुर्सार खिळयले जेजूची कोड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वरयले रग जालें आमचें पिवन. ताजें मरण आमचो बावर्थ घड करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुना जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत ते रावूंक आनी बरवशान आशिल्ले चडवण सोडूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. देखून बसात. हे मीस जाल्ले उपरांत 7 वरार आमच्या ह्या तेंपलाच्या उजवा कुशीन आसच्या कार्मेल मायेच्या ग्रोट्ट्या लागीं आमी ताळयो बेंजार करतले आनी पुरुशां वार ह्या देव तेंपलाक येवन दुसरे मीस आमी प्रारंभ करतले. पूर ब्रेस्तार हांवें अनावंस केल्लें मंगळार आनी बुधवारा 40 वरांचें आराधन हांगा आसतलें म्हणून. पूण कोविड-19 हाच्या नव्या रेग्युलेशन निमती रुली निमती हे 40 वरांचे आराधन आमी कॅन्सल केलां. त्या देखून कोणाक येवंक जाय हांगासर येवन सायलेंट एडोरेशन करयेत. निमाण्या ब्रेस्ताराची माडावळ ह्या रितीर आसा. निमाण्या ब्रेस्तारा हांगासर सकाळीं वा दनपारां खंयचीच 9 मिसां आसची नात. केवल एकच मीस आसतलें ते सांजेर 6 वरार. मिसा उपरांत 10:30 वरां म्हणसर राती आराधन करयेत. निमाण्या शुक्रारा हांगासर 3 कुर्साची वाट आसात. पयली कुर्सा वाट सकाळीं 7:30 वरार भुरग्यांनी चलोवन व्हरची उक्त्या मैदानार. दुसरी कुर्सा वाट सकाळीं 9 वरार इगर्जे भितर आनी तिसरी कुर्सा वाट 10:30 वरार कन्नडा भाशेंत आमचे ब्रदर चलोवन व्हरतात. आनी निमाण्या ब्रेस्ताराची लितुर्जी सांजेर 6 वरार आसतली. पास्कांचो आयतार पास्कांचे जागरणाचे मीस सोनवारा सांजेर 7 वरार आसतले आनी आयतारा केवल एकच मीस आसतलें 7:30 वरार. दयाकन आनी मुखार ह्या देव तेंपलाक येताना तुमच्या सर्व लागीं एक विनंती, मास्क घालून येया. कोविड सोडून आसा त्या देखून सर्व लागीं कालती विनंती. पुरवा ह्या बागेवन थापत्यान ती हर एक मिसाक तुमी येताना मास्क घालून येवन आमकां तुमी सहकार्य म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. सर उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझी बापा मोजा काळी झुगडा तुका परवसू तुझेशी आयला बापा आशिर्वादी माता. बापूय सारक्या मोगा तुझ्या ल्हानपणी हांव वाडटलो. संसारी आशा कुशांक सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो. हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळी झुगडा तुका परवसून तुजेशी आयलां बापा आशिर्वादी. Mogar kutra soe, amar buri आशीर्वादी माता. Pagin ko sa chukriwini waram